1995 पार्किंग प्रकल्पा खातीर संपादीत केल्ले जमनीत दुसऱ्याच प्रकल्पाचें काम चल्लां म्हूण थळाव्या कांय नागरिकांनी थंय वचून पळोवणी केली. काम नेटान चल्लां मात ट्रान्सपरन्सी ना म्हूण प्रस्न. सगळे दृश्टिकोन दवरून एक 95 हे एक्विजिशन जाल्लें आशिल्लें. आतां हांगा कितें तरी वेगळें येता. आतां कितें तरी वेगळें येता कित्याक म्हणटा हांव, एक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अशा नांवाचो एक प्रोजेक्ट हांगा येता. तो प्रोजेक्ट कितें तो कोणाकूच खबर ना. देर इज नो ट्रान्सपरन्सी. म्हणजे आज हांगा आमदार आमकां फोंडेकारांक आमदार ना. सो आमचो मायबाप कोण जाल्यार फोंडा म्युन्सिपालिटी. आतां फोंडा म्युन्सिपालिटीन जेन्ना खंयचो प्रोजेक्ट हाडटा किंवा प्रोजेक्टाची सुरवात करता, इफ इट इज लिगल जाल्यार तेंच्यांनी बोर्ड लावचो पडटा. तो बोर्डूय खंय लायल्लो ना. लोकांक पर्यंत पावोवपाक जाय आशिल्लें तेंच्यांनी की कितें प्रकारचो प्रोजेक्ट करता. देर इज अट्टर नो ट्रान्सपरन्सी हांगा. आनी ताका लागून आमचो असो विशय आसा की हांगा कितें तरी चल्लां विच इज अगेन्स्ट लॉ, बेकायदेशीर कितें चल्लां अशें आमकां दिसता. आमकां आतां तुमी पळयतले म्युन्सिपालिटीन आमी आयकूं येता की ते आतां पे पार्किंग करपाक जाता फोंड्यान. येदे व्हडले 16,000 स्क्वेअर मिटर जागा आमकां पार्किंग दिल्लें आसा ऑलरेडी. ते यूज करिनासतना हे आतां लोकांचे धंदे बुडोवपाक सोदता. दुकानाच्या मुखार ते पार्किंग उरता. त्या दुकानदाराक गिरायक जातले काय ना तें पळयलां. फाल्यां कोणूच थंय येवपाना कित्याक थंय पार्किंग आसतलें पे कोणूच थंय येवपाक सोदपाना. तेन्ना हे करिनासतना म्हजी रिक्वेस्ट आहा म्युन्सिपालिटी कडेन की तांचे जाता तितले बेगीन हे आमकां ओपन करचें. तुमी हांगा कितें करता आनी खर्च कितलो सगळो आमकां दाखोवचो. फोंडेचो आदलो आमदार मंत्री सर्गेस्त रवी नायकाचें स्वप्न आशिल्लें फोंड्यां जॉगर्स पार्क जाय. प्रकल्पाची बुन्याद ऑक्टोबरांत घाल्या तेन्ना कोणें विरोध करूंक ना. आतां विरोध करूंक मदल्या मदीं आयल्या म्हूण नगराध्यक्ष म्हणटा. आदले जे आमदार आशिल्ले रवी नायक सर तांचें एक स्वप्न आसलें कितें आपूण म्युन्सिपालिटीन तांकां एक बरो वॉकिंग ट्रॅक जाय आशिल्लो जेणे करून आमचे जे फोंडेकारांक फायदो जाता तशें. कित्याक म्युन्सिपालिटी एरियान म्हाका दिसता एक सुद्दां तसो वॉकिंग ट्रॅक व्हडलो ना. म्हणून तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतिल्ली वॉकिंग ट्रॅक एक बरो जोगर्स पार्क एक फोंड्या भितर जावचो म्हणून. 15 ऑक्टोबराक तेजी पांयाभरणी जाली. समज तशें कितें आशिल्लें ऑक्टोबर जावन आतां मे जालो. म्हाका दिसता जवळ जवळ 7 म्हयने जाले, 7-8 म्हयने जाले. तेजे इतले वेळार कोण तरी खबर सगळ्यांक आशिल्ली पांयाभरणी जालें म्हणून. पूण कोणूच मुखार येवना. आतां कित्याक अशें करता म्हाका खबर ना. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.